Joel chapter 2 verse 19. सरेस्परान आपल्या परचेक जाप दिवन म्हळें, पळया, हांव आतां तुमकां गोव, दाका, सोरो आनी जैतुनाचें तेल धाडटलो आनी तुमी दादोशी जातेल्यार. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 5 verse 1. जेजू ख्रिस्त म्हणून वळखाता तो हरिएकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3 verse 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर नसा म्हूण तुमी नेणात. मॅथ्यू चॅप्टर 23 verse 12. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. लूक चॅप्टर 18 verse 9 to 14. आपूण नितीवोन म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ओपार सांगली. एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिसेव आनी एकलो सुंकागार. फारिसेव नीट उबे रावन आपल्या इतल्याक अशें मागी लागलो, देवा, हांव हेरा मनशां बरें लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्ही, देखून हांव तुका अर्गां दितां. हफ्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गांक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडावन म्हणालो, देवा, म्हज्या पातकेची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्ते करतलो. फिलिपिन्स चॅप्टर 2 verse 6 and 7. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लब्धून रावलो ना. बघा, मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो